मोगान आयल्या एका मोनान कालत्या कालसान सर्व आमी जमल्या करून स्तुती हसून किती आज आमी गायता देव तू आमचो रस्ना व्हरतो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रात्म्या जय तुका त्रिएक देवा. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमचे संगी आसात फादर शिल्टन नरोन्ना. थोड्याच दिसा आदी मेच्या 10 तारखेर होन्नावरांताची याजकी दिक्षा जाली आणि आज आमचे संगी ते मीस भेटत असताना विशेष रितीन तांचे खातीर आमी मागचे तांचे हृदया खातीर तांच्या नव्या मिसांव लोंडा मुखासून व्हरतले त्या देखून तांच्या हृदया खातीर सांगता ताच्या विशेष रितीन ताच्या कुटुंबादारां खातीर आमी मागया. त्या बराबर जे कोणी आयची मिसां भेटलात त्या हृदया खातीर ह्या मिसा वेळार मागचें आनी विशेष रितीन जे कोण जल्मा दीस वा लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात तांचे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागची. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमू आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगशानो, जेजू आयच्या वांजेलांत लग्न साक्रामेंता विशयांत उलयता. जें कितें देवान एक केला तें मनशान मोडी नये म्हूण मनीस न्हय देव आशेता. तर मोगाच्यानो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेशान आमी मागया सबार कुटुंबांत वेगळा आसा रायला घोव बायले मोदें एकवट ना तसल्या कुटुंबाचो आमी उगडास काडया आनी तसले कुटुंबांक ह्या पवित्र आल्तारीर आमी भेटोवन दिवया. तांच्या कुटुंबांत मोग एकवट आसून दी. जेजू तांकां परत एक करून दी. तांचे थंय आसले सूख समजणी पयस करून दी म्हूण आमी मागया. ताचे सांगता सर आमचें उणेपण आमचे पातकी सैब आमी वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र मिसांत फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. होमसो प्रात होमसो प्रात होमसो बोवडा प्रात. ह्या सद बेगीन सदांच हांव कुवार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर Krista kakutka Krista kakutka Somya kakutka Somya kakutka Prartuya सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुझी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुझी खुशी आमी जाणा जावंक पाव. हे परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे मी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना.
Amen. सांत जाकोबाच्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात. माणसां जाल्यार तुमची सजडती जातली. पळया, नितीदार तुमच्या दारवट्या सरशी उबो आसा. भावा भयणीनो, सुमयाचे नांवी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टामध्ये दाखयल्ले सोंसणीकायेची देख घेया. सोंसणीकायेन सोंसतात ते मनीस निजायकी बागी म्हूण आमी म्हणटा. योबाचे सोंसणीकाये विशान तुमी आयकलां आनी सर्वेस्पराचो शेवट कितें आसलो म्हणून पळयलां. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. पूण सक्ता प्रासड म्हज्या भावा भयणीनो सापूत घाली नाकात. सर्गाच्यान जावं पृथ्वीच्यान जावं हेर कसल्याच्यांनी जावं सापूत घालचोच न्हय. वय जाल्यार वय म्हणा, न्हय जाल्यार न्हय म्हणा, ना तर तुमी जडतेक सांपडटल्यात. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हसी. जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. तसो सर तुजे अपराध बक्षिता. सकड पिडांक वकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. राग करूंक सावकास, काकुळतीन ग्रेस्त. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. वय तो सदांकाल लागदन रावचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. प्रितुमे प्रास मोळाप जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतेल्यांतय. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो कान उडयता. श्लोक. सर्वेस्पर सगळोस कनवळो आनी दयाळ. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझे उतर सत सोम्या सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू थंयतान भायर सर जुदेया प्रांत्यांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेत वे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोयजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळासराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोयजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचें म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर थावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडटलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगां न्हय बगर एकच. त्या पासत देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर घरा आसतना
शिसांनी परत्यान त्याच विशयांत जेजू लागीं सवाल केल्ले. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोड दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोड दुसरे लागीं लग्न जाता तीय प्रद्वार आदारता. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू लग्न साक्रामेंता विशयांत उलयता. लग्न साक्रामेंता विशयांत जेजून दिल्ली शिकोवण चड ना तितली ना जाल्यारय जें कितें जेजून सांगलां तातूंत सगळो लग्न साक्रामेंताचो विशय आमकां आयकूंक मेळटा. तीं दोगांय एक जातलीं. त्या पासत देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. हो जावन आसा जेजून दिल्लो संदेश लग्न साक्रामेंता विशयांत. मोगाच्यानो देव आमी कशें ह्या संवसारांत जियोंक जाय म्हणलें पयलेंच चिंतून तो ताचे प्रमाणे हें जिवीत ताणें रुपीत केल्लें आसा. मनशांनी एक जावन जियेचें. जें कितें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये म्हूण देव आशेता. तुमी सांगातात आसात तुमची जोडी जावं दी थोडीं जाणां आंगात आसात वा घरा आसात. मोगाच्यानो तुमचो संबंद देवान रचल्लो संतोष पावा. कित्याक देवाच्या योजनांत तुमी आसल्यात. तशेंच धार्मीक जिवीत जावं दी वा काजारी जिवीत जावं दी हें देवाच्या योजना प्रमाणे देवान रचलेलें जावन आसा. हाका एक गरजेची विशय कितें गी म्हूण आयच्या पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. सांत जाकोब सोंसणिकाये विशयांत उलयता. जर तर जेजून आपल्या कुर्साच्या मरणा वेळार सोंसणिकाय दाखोवंक नातली जाल्यार ताचे तावन कुर्साचें मरण स्विकार करूंक जातें नातलें. अर्देरीत तो सोडून वेतो कोण ना. जर तर हांगा जमलेल्या तुमच्या लग्न जिवितांत सोंसणिकाय नातली जाल्यार आज पर्यंत तुमी सांगाता रावते नातलीं कोण ना. पूण मोगाच्यानो सोंसणिकाय गरजेची जावन आसा आम्हा हर एकल्यांच्या जिवितांत आनी विशेश जावन लग्न साक्रामेंताच्या जिवितांत सोंसणिकाय गरजेची जावन आसा. तर मोगाच्यानो तिस सोंसणिकाय देव जे कोणाक लग्न साक्रामेंता मुखांत एकवटायता तांच्या लग्न साक्रामेंतांत सोंसणिकाय तो हाड नेवन दी. परत तांची कुटुंबां एकवट करून दी. जें कितें उणेपण तांच्या कुटुंबांत आसल्यार तो तें पयस करून दी आनी तांकां मोगाच्या आनी एकवटाच्या बांदांत सदांच सांबाळ व्हरून दी म्हण आमी मागया. Tân amci obsitam Bapa, Mon amci arpitam Tuca, Tân amci bedetam Tuca, Kangi Bapa, Vai non do Tuca beton so. Saksam chakastava raso Gitu mogam chakal zaso Kangi Bapa. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी एका पयस विचारदावाक सर्वेस मानूंक घे. सर्वेस्परा तुका फोव तो मान दिवच्या हे पवित्रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमे
जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं ससनाचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सुवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी दे सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उन सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पतकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडता सोकूट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमीच्या विस्तारल्या तुज्या पवित्र सवेचो उडास कर आनी फ्रांतीस आमच्या भगिवन बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवकां आमरी देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे भगेवन दंदुता आनी सवकळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंतनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पतकां बोगस आनी आमकां ताळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर वायटांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककोत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककोत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी. ह्या संवसाराची पातकां पुसून काडच्या खातीर सर्गींच्या बापान ह्या संवसारी धाडलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेंचे भाग म्हाका फोना पोंच्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दैवीक जीवन तुझे कांच सदा दी आमकां. दैवीक जीवन बर आमकां. तुझे कांच सदा दी आमकां. दैवीक जीवन बर आमकां. जेजू तुझ्या जिवनाक संतोषान जमल्या स्वागत करूंक तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बेडारांत
राव सदांच आमच्या काळजा ये बेगी ये आमच्या बिडारांत राव सदांच आमच्या काळजा प्रार्थूया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडोवन सर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय. ही तुजी बसावणी विकी शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा जेजूच्या पातक्यान बुजवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुता सोवेन आमकां मर्या शेवा देव आमकां. बेगीन कुस्ताचे गुरवेन येवन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.